देवाचें उतर ह्या नियाल माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. हांव पवित्र पुस्तक वाचतां पूण म्हज्या जिवितांत तांचो कांयच फायदो जायना. हांव मागणें करतां, जायतो बोट बोडटां पूण शांती म्हाका मेळना. मिसाक वेता पूण परत आयलो म्हणटकूच म्हज्या जिवितांत देव भक्ती आनी पेल्याची मोगान हांव मातूय वाडना. असली निराशीपणाची उतरां आमकां कांय भावार्थ्यांच्या तोंडांतली आमी साबार पावटी आयकता. आयज आमी नियाळूंक घेतल्या ती वळ एक खेरीत सोत आमकां शिकयता. पावलू आनी ताचे सांगाती आपले मिस्योनार भोंवडी करून फिलिपीक पावले. फिलिपी हें शार आस्तीक शार आसलें. जायतो गिरेस्त लोक आनी दोबोळेकार थंय रावताले. जेन्ना पावलू आनी ताचे सांगाती देवाचें उतर परगटूंक लागले तेन्ना कांय गिरेस्त ओस्तोऱ्यो देवाच्या उतराची परगटणी आयकून थंयसर पावले. लिडिया नांवाची ओस्तोरी जी जांबळ्या रंगाच्या लुगटाचो दांडो करताली, तिणें पावलू उलयता तें आयकलें. देवान तिचें काळीज उगडलें आनी तिणें सोम्याचेर भावार्थ तेवलो आनी तिणें आनी तिच्या कुटुंबान पवित्र स्नान वो बावतिस्म घेतलो. देवूच आमची काळजां आपले उतर मानून घेवंक उक्ती करता. म्हणटूच मागणें करचे आदीं पवित्र पुस्तक वाचूंक नियाळूंक हातांत घेवचे आदीं देवा लागीं आमची काळजां उगड म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.